भक्तच्या भाव भयणीनो, खुरीस जावन आसा आमच्या भवार्थाची निशाण। आमी पास काळांत आसा आनी हो पास काळ आमकां खुणायता की जेजू क्रुसार मरून ताणें आमकां मरणाच्या घासांतली, पातकाच्या पासांतली आनी काळुकांतली सोडयली आनी आमकां सासणीक जिविताचो मुकुट ताणें करून दवरलो। जावं सुवामाच्या शुभ वर्तमानांत तिसऱ्या आदेस्वरान 16वे वडीन आमकां अशें मेळटा, ताचेर भावार्थ ठेवतल्या तो एका मनशाचो नाश जायना आसो, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो। इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो। होच आपल्या बापाचो सुपूत मोग जेजू खुर्सार उणफळटना आमकां दाखोवन दिलो। आनी हेच भशेन जावं जेजू आदल्या काळांत नियाळ्ळें जाल्यार जावं ह्या खुर्साक मान नासलो, पूण जेन्ना जेजू खुर्सार खेळायलो आनी जेजू खुर्सार मेलो तेन्ना खुरीस जालो भवार्थाची खुणा, खुरीस जालो पवित्रतायेची खुणा, खुरीस जालो सोयीताची आनी सुरपणीची खुणा। आमी मायाच्या म्हयन्यांत आसत आनी मायाच्या म्हयन्यांत आमी तो एकलो जावं आमच्या वाड्यांत आसलेल्या खुर्सा लागीं, आमच्या घरांत आसलेल्या खुर्सा लागीं, जावं नाक्यार जावं तित्यार आसलेल्या खुर्साची एकठांय जावन खुर्साची लादाई, खुर्साची परब आमी बरे खुशेन सोंपतले। पूण ह्या वर्साक ह्या पेसपिडेक लागून ते आमकां मेळूं ना। जावं ह्या पेसपिडेक लागून मनशाच्या जिवितांत जायते खुरीस, जायते कश्ट भितर सरले। जावं धर्मीक रितींनी वांटो घेवंक मेळ्ळो ना, वाव थंडो उणो जाल्लो आसा, भुकेक तानेक जावं घडताना जावन लोक कश्ट जाल्यार ह्या पवित्र खुर्सा लागीं आमी उबी आसतना सर ह्या पवित्र खुर्साचे मोजकेन जेजून जे परी ह्या पवित्र खुर्सांतल्यान आमकां सुरगण दिली, तेच परी ह्या पवित्र खुर्सांतल्यान ह्या पेसपिडेंतली निवारण, खरो संतोष, खरी खुशालकाय मनशाक दिवून देवा लागीं ह्या खुर्साची मेळून